कांय गोविंद बाबा कशें निश्चित दिसपाक शकता की कांय जाण ओवरबोर्ड गेले काय कितें आनी तें दिसप तांकां स्वाभावीक आसा. तातूंत भितर हांव तांची चूक आसा अशें कांय म्हणना. पण चुकीचें रिपोर्टींग जालां हें जें ताणें मिडियाच्या बाबतींत म्हणा आनी आमच्याच बाबतींत न्ही ताणें सगळें मिडियाच्या बाबतींत म्हणा तें चुकीचें रिपोर्टींग जालां अशें म्हणप इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट थिंग. कारण ज्या गजालीचो व्हिडियो अवेलेबल आसा. आतां समजा माय आर्ग्युमेंट लॉजीक इज व्हेरी सिंपल. समजा मिडियान चुकीचें रिपोर्टींग केल्लें जाल्यार ऑब्वियसली मुख्यमंत्री जावं प्रदेशाध्यक्ष जावं किंवा BJPचे हायकमांड आसूं ते काय फक्त आमची बातमी पळोवन निर्णय घेवचे ना न्ही. त्या तांणी तो व्हिडियो पळयल्लो आसतलो आनी तो व्हिडियो पळोवन तांणी एक स्वताचें मत केलें आसतलें. तांकांय जर तशेंच दिसलां तो व्हिडियो पळयतकीर जाल्यार मागीर फक्त मिडियाक दोश दिवन फायदो कितें. यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट बिफोर आय गो टू जॉयन. ते चुकीचे रिपोर्टींग तेणी तेन्ना म्हटलें इमिजिएटली तो इश्यू जाले उपरांत जेन्ना कॅबिनेटाक ते वयताले तेन्ना म्हटलें आपल्याक मिसकोट केला, मिसरिप्रेझेंट केलं म्हणटा. मिसरिप्रेझेंट या आनी मागीर काल जेन्ना तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलें आपल्या मिडियान ज्यो बातम्यो तेन्ना हाडलेल्यो छापून सो आपल्याक काडल्या उपरांत आतां कडेन तितून तथ्य आहा म्हणून. सो रिप्रेझेंट केल्ल्या हितून तथ्य आहा ते तेजे बी ते आतां हें घेता क्रेडीट हें घेता की आपूण जे कितें आपलें रिप्रेझेंट केल्लें तितून तथ्य आहा म्हणून हें सगळें घडलां. म्हणजे तितून तथ्य आहा म्हणजे हो परत आमी जे तेंचे प्रेरणा दिसाच्या भाशणांतल्यान घेतलेले पळय न्हू ते काल परत तशेंच घेवपाचे. बरोबर. सो तेणी तो काल परत एकदां कन्फर्म केला की आपले म्हणपाचे हे तशेंच आसलें. म्हाका एक गजाल गोविंद बाबाकच न्ही सगळे राजकारण्याक प्रामाणीकपणान सांगचें दिसता. आमचें आनी तुमचें मिडियाचें हांव फक्त रावंड टेबलाचें किंवा प्रुडंटाचें म्हणना. आमचें आनी तुमचें कसलेंच बाबा वैयक्तीक वायटपण कांय ना. पूण ज्यो गजाली रिपोर्ट करपाक जाय ज्यो गजाली एनालायज करपाक जाय ज्या गजालींचेर फेर न्यूट्रल पर्स्पेक्टीव दिवपाक जाय तो दिवप हें आमचें फक्त काम न्ही तें आमचें कर्तव्य आनी तें आमी करत रावतले. हांवें कित्याक सांगता 15 दीस पयलीं ह्या सरकारांतले अनेक मंत्री विश्वजीत राणेक दिसताले की मिडिया आपल्या फाटल्यान लागलो म्हणून जेन्ना GMCचो बोवाळ जालो तेन्ना. ताज्या पयलीं अनेक प्रकरणां लागून ह्या सरकारांतल्या अनेक मंत्र्याक दिसतालें की गोंय डिफेम करपाची जी एक येवजण चल्ली सारकी म्हणून इन्फ्लुएन्सर्स धरून हे सगळे धरून तेन्ना खंय तरी गोंयांतल्या टुरिजम सॅक्टराच्या फाटल्यान सगळे जाण लागल्या म्हणून. आज गोविंद बाब गावडेक दिसता की मिडिया आपल्या फाटल्यान लागलो म्हणून. सो मिडिया खंयच्याच एका मनशाक आमकां कोणाक तरी फाटल्यान लागप ही आमची मॅन्डेट न्ही. आमची मॅन्डेट ही खूब सादी आनी तें म्हळ्यार रिपोर्ट करप एनालायज करप प्रॉपर पर्स्पेक्टीव लोकां मुखार दवरप. काल एका मंत्र्याक दिसतालें की आमी फाटल्यान लागल्या म्हूण आज दुसऱ्या मंत्र्याक दिसता फाल्यां घडये तिसऱ्या मंत्र्याक दिसतलें. हांव इतल्याच खातीर ही गजाल स्पश्ट करता की खंयचीच मिडिया अशी काम करना की आज आमी ह्या आठवड्याक हाजे फाटल्यान लागया फुडल्या आठवड्याक ताजे फाटल्यान लागया. तुमी जें कितें करतात बरें वायट त्या बरें वायटाच्या आदाराचेरूच आमी रिपोर्टींग करतात आनी त्यो गजाली एनालायज करतात. बरोबर न्ही पांडुरंग बाब? हां.